चिमिरी सोरी हांव वेता कुशां काय सोदोस म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाची विश्वास दवरून हांव वेता तुजो उजवाड भोजनकार तूं विस्वासी म्हूण कोणूय तुज्या उची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय देवाची मिरी सोरी हांव वेता कुशां काय सोदोस म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाचेर विस्वास दवरून हांव वेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज नोवेनाचो 5वो दीस केरीत भाशेन आमच्या कुटुंबांक आनी पिडेस्तांक भेटयलोलो दीस देखून आमचो विशय जेजूच्या पावलांनी चलून कुटुंबाक सोहोबागिलपणान जिवुया. आमकां दर एकल्याक आमचो कुटुंबाक जावंक जाय एक मोगाच्या भांडार. आवय बापूय आनी भुरगीं दर दिसा घोरावी मागण्या वरवीं दर एकल्याची जबाबदारी एकामेका सोवे मोगान शांतीन एकचारान आनी सोबागिलपणान जिवंक. ज्या गोराब्यान मागणें आसा तो गोराबो सदांच एकवटान जियेता. आमच्या गोराब्यांनी आमच्या सांगाता आमची जाणटी जियेता वो केन्ना केन्ना ती पिडेस जाता तांचो आमी मोगान सांबाळ करूंक आनी आमचो गोराबो देवाच्या मोगाच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान बोल्लोलो जावंक आयच्या नोवेनाची मिसान बागिवोन फ्रांसीस शावेराची मोजोत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमच्या बाबान आमच्या दिश्टी मुखार हाचो विशय दवरलेलो आसा. केरीत भाशेन आमचे घोराबे पवित्रतायेन आमी जिवंक मागण्या वरवीं आनी सोहबागिलीपणान आमी एकामेका सोबे जिवंक हे भाशेन आमी चुकल्याव जिवंक वो आवय बापूय बेजबाबदारेन आपणाच्या भुरग्यांक सारको मार्गदर्शन दिवंक ना असले घडण्याचो आनी दुसरे अस्कोतायेचो उगडास करून दूख धरून आमी मिसांत बाबार्थान आनी मोगान वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देबाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत बागेवन सुदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार दिव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्यांक आमी ओत्रेकून राबोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थन करून जागृत रावलोली आनी ताची काण्णी गावून आसता आमी ताका मेळून निर्मी. या आमी कोतोली सर्वेस्परान नितीचें आनी निसणटणाचें शिरोंतीन सियोनाचे धुवेचो मेळडून काडटोच आनी जेरुसल्यांत रगत वारयलां तांतलें तें शार निटोल करतोच. सर्वेस्पोर सगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यान तांचेर देंवून येतलो आनी दिसाचो एकूप आनी दुवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पोरजोळ कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आला शिरो आनी आसरो दिवंक. सगल्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटोव आनी तोंबू जातलो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुसल्या, तुज्या दारवंट्यांचेर आमची पावलां. तुजेर भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलें. थंयसर कुलां चडून येतात सर्वेस्पराची कुलां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोवया. जेजू काफारनावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येता आनी ताका बरो करतां. परतीपाळून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातुलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो.
तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता, म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोमतेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी आब्राम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता स्वर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ व्हड तोमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर जेजूच्या पावलांनी चलून आमच्या गोरेब्यांत सहभागिलीपणान आमी जिवंक. हाचेर नियाळ करतना एका गोरेब्याचो उगडास जाता. हे गोरेब्यांत एक जाणटो दादलो, ताचो पूत, ताची सून आनी एक नातू जियेतालींत आनी सगळीं बरे भाशेन जियेतालींत. तांचे मदें मोग शांती सगळें आसलें. सवकास हो दादलो जाणटो जायत गेलो आनी बाराबरूच बसून तीं जेवतालीं. जाणटो जातकूच ताचे हात हालूंक लागलेले. जेवण सकला पडटालें, केन्ना केन्ना बोशी पडटाली, कप पडटालें. हें पळोवन सून तिडकेताली. सगळें मेज सूज करता हितून, में करता हितून. आनी भाशेन आपणाच्या घोवाक एका दिसाक अशें म्हणूंक लागली, पळय हे आमच्या जाणटे पायक आतां आमी वेगळो करूंक जाय. इतलो तेंप आमी बरे भाशेन मेजार ताका घेवन बसले हांव, पूण आतां सोयरीं बार आयल्यार तो सगळेंच मेज में करता. ताका आमी कोणशाक खंय बसूंक या. बोशी कप तो फोडटा देखून ताका फळना तसलीं बोशी आनी कप दिया. आनी भाशेन बायलेन सांगलें देखून पुतान ती मेजार बसतना कोणशाक बसून एकलोच तो बाबडो जेयतालो, केन्ना केन्ना दुकां घोडयतालो. आनी तेन्ना एका दिसा ताचो पूत बावराक सोन येतकूच ताणें पळयलें आपणाचो ल्हान भुरगो एक लाकूड घेवन कितें तरी करता. आनी तेन्ना ताणें आपल्या पुताक विचारलें, पुता कितें करताय? आनी पुतान असो जबाब दिलो, तूं जाणटो जातकूच तुकाय गरज पडटली फुटना तसली बोशी आनी कप. चे परी आतां तुवें म्हज्या शेपायक केलां तेंच हांव तुका तयार करतां. बापायन पुताक गोड वेंग मारली आनी ह्या ल्हान पुतान आपणाचे दोळे उक्ते केले म्हूण देवाक एक भाशेन दिनवासलो आनी पोतिनीक सांगलें, आयज मेरेन तो कोणशाक बसचो ना. आमी जेयतात तसलेच भशेन जेयतलो. इतलो तेंप आमी बरे भाशेन सहभागिलीपण वी हॅव पार्टिसिपेटेड वेल. तर आतां तो जाणटो जाला देखून आमी ताका कुशन काडला तें सारकें ना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज गोरेब्या खातीर भेटयल्लो दीस, तशेंच पिडेबोतां खातीर. आमी जाणा गोरेब्यांत वयर सकयल जाता आनी जायते पावटी आमचीं जाणटीं आसात. कितलेशे गोराबे हे जाणट्यांक दोशी करून जियेतात. ल्हान आसलो तेन्ना हेच आवयन घोडे 6, 5, 4 भुरग्यांची
वाड केल्या, तांचो परमस केला. आनी आतां एका भुरग्याच्यान देखून अचोका भुरग्याच्यान एके जाणटे आवयचो आनी बापूयचो परमास करूंक जायना. आनी अशें वाडत चडत आसा. थंयसर हांव रावतां, थंयसर शेजाऱ्याकूच बोमयतान एकले जाणटी येयल्लीं आसात. बायलेक 80 वर्सां आनी बापायक 79. आनी म्हणटात आमी दीस आसले रात आसले दीस करून आमच्या भुरग्यांक वाडयले. आनी आतां आमकां भुरग्यांक हांगासर भाड्याच्या घरांत हाडून सोडल्यांत. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सहभागिलीपण गोरेब्यांत पयले वाचपांत आमी आयकलां. इसायास प्रवादी आमकां उगडास करता. जेन्ना आमी एकामेकाच्या मोगान, शांतीन, एकवटान, एकचारान आनी खरें सहभागिलीपण आसा तेन्ना देव एके भाशेन कुपांतल्यान येवन आशिर्वाद दिता. सगल्यांक आमकां त्रास आठे बिटे आसतातूच. ती जाणटी जाल्यात म्हणून तांकां आमी भायर आयलीं सारकें ना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकांच आमी विचार करुया. आमी तर नोवेनांत येयल्या. नवें बरस आमी काल सुरू केलां, सेवा धर्मीक बरस. आनी आमकां उगडास केला जागृताय. जायते पावटी आमी झेम पडना म्हूण दोतोराशी येता, पिल्लां घेता. असली जागृताय आमकां उगडास करूंक ना. कुडीची जागृताय न्हू, अदीक करून आत्मीक जागृताय. आनी हे भाशेन आमच्या गोरेब्यान चलता जाल्यार आमी जागृत जावन हें आमी सारकें करूंक. अदीक आनी अदीक असल्यो गोश्टी, असलीं उदाहरणां जायतीं आसात. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या गोरेब्यांत एकचारान, एकवटान, शांतीन, मोगान आमी जियेता तेन्ना ह्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसता. आतां ती जाणटी जाल्यांत, तांकां आमची गरज. जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमकां तांची गरज आसली आनी तांणी आमकां भायर रावंक नात, अनाथ भुरग्यांच्या घरांत घालूंक नात. तर उगडास करुया. आनी आयच्या ह्या विशयाचो फळ कसो आमी तर कोणें केलां जाल्यार पत्तून आमच्या जाणट्यांक घरा हाडुया, तांचो बरो परमस करुया. ओ शेजाऱ्याक कोणूय जाणटीं आसात जाल्यार तांकां भेट करुया. आयज पिडेमुतां खातीर भेटयल्लो दीस. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेराच्या जिवितांत नियाळ करतना ताच्या जिवितांत कशे भशेन तांणी पयले सुवातेर सहभागिलीपणान, एकचारान जें कितें तें पयले ग्रूप कसो, पयलीच समुदाय कशी सहभागिलीपणान, एकचारान तांणी पावल मारलां. ते इटालियाक पावले तेन्ना वेनिस शारांत पावले आनी थंयसर जायते पिडेवंत आसले. तेन्ना तांणी निर्णय घेतलो, पयली गरज आमी रोमांक बेचे पयले ह्या पिडेस्तांची आमी सेवा चाकरी करुया. आनी हॉस्पिटलांत वचून सेवा चाकरी करून आमी जाणा भाग्यवंत फ्रांसीस ग्रेस्त गोरेब्यांत जल्मलो. ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फॅमिली. आनी असली सेवा करूंक ताका सोंपें न्हय आसलें. आनी तोच सांगता, इतलें सोंपें न्हय आसलें. म्हाका वीट येताली, तांकां कोणाक किडे पडलेले, पूण हांवें हें पयस करूंक तांचे पुसले, भेस घेतलो आनी म्हज्या तोंडान ते हांवें पुसले आनी हे भाशेन ही वीट येताली ती पयस केली. तर आयज पिडेमुतां खातीर भेटयल्लो दीस. आमच्याच गोरेब्यांत ओ शेजाऱ्याक कोणूय पिडेस्त आसा जाल्यार आमकां तांचो हुस्को जाता.
जायते फावटी पिडेस्तांक बेल्ट करून गेला तेन्ना तांचो रूम सूज मेळो काठीक वास मारता पूण तरी आसतना ती बाबडी थंयच आसात. बागयोन फ्रांसीस आमकां नमुनो न्हंयच आमच्या गोरेब्यांत सहभागिरीपणान आमी जिवंक पूण पिडेस्तांची मोगान सेवा चाकरी करूंक. तर आयज हे मिसांत बांटो घेतना हे नोवेनाचो फळ कसो ही जागृताय आमच्या जिवितांत आमी हाडुया. आनी कसली जागृताय जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत. आनी जेन्ना जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत आसा तेन्ना सगळें बरे भाशेन चलतलें. वयर सकयल देखून जाता तेन्ना होच जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या गोरेब्यांत आमच्या समुदायांत आनी आमच्या पबीत सभेंत आमकां गोठाय निबळ एकचारान सहभागिरीपणान जे आमकां क्रिस्तांव कशी मिसांव दिलां तें मिसांव आमी साकार करूंक हीच कृपा ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या उतराची मोडणी हाचेर नियाळ केला. आतां बाबार्थान आमची कांय मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपले शिकवणेन कुटुंबांनी एकचारान सहभागिलीपणान आमचे क्रिस्ती जिविताचें मिसांव कार्य सगल्यांनी जिवंक आनी तें अर्ताबरीत करूंक आपल्या लोकांक बेस बरे भाशेन शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या सोबीत गोंया पासत वावरूंक धर्माचो भेदभाव जाती कातींचो वेगळोचार करिनासतना सगल्या गोरेब्यां पासत तशेंच पिडेस्तांचे उदरगी खातीर बरें करूंक आनी मोगान स्वताची सेवा करूंक तांकां कृपा मागुया. आमच्या गोराब्यांनी दिसपट्या मागण्या वरवीं आनी देवाचे उतराचे मोडणे वरवीं सगलीं आवय बापूय आनी भुरगीं एकचारान आनी सहभागिलीपणान जिवंक बापा लागीं मागुया. आयज खेरीत भाशेन सगल्या पिडेस आसलोल्या आमच्या भावा भयणी आपल्या कश्टां दुखींनी कुर्सावेल्या जेजून गोठाय दिवंक आनी देवाचे खोशी प्रमाणे तांकां पेकोवणी फावो जावंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमचे दोळे बंद करून आमची खासकी मागणी आमी बापाक उबारुया. भोव दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या देण्या पासत आमी दिनवासता. हेच पुतान आमकां वाट दाखयल्या, आमकां स्वता शिकयल्यात. हेच बाबार्थान स्वतान आमी चलूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां नमुनो. तुजेरूच पातयेवन जी आमी मागणी केल्यांत आनी जी कितें आमच्या काळजांत आसात ती सगळीं तूंच शार्ती पावय. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sintrea vela, undia soria boro bora tarai, karuya amche
Deus tuka niwa Famin soire muni soglo संसार घालुया आमचे दुखाचे तेंबे दवरुया आमचे खर्चाचे आवडे हुंड्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोनया घाले बेडे तुझे दोळे हुंडो सोरो ह्या पवित्र दारांत आसा देखे भाशेन आमच्या जाग्यार कित्याक ते आमचे कोश्टां मानिवार हे बेटेक बागेता सगलो संवसार म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्रच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवं सर्गेच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यान ती देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता ती तूं दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडबोण जोडूंक आमी पाबोशें कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा संगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता Povit, povit, darbaraco सर्वेस्पोर तूं Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाचे येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कौस मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Babartaco gut porgotuja. Sumya Jesu ami ourno katão aneke kalcitle pieta Titlis pauli tu वैभवानेसु आम्ही तुझे मरण पोरगोटा बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनबासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया खोर म्हूण आमी मागताव अशें आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोर्मदुता बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्या वरवीं आमकां किरीत भाशेन आपणाच्या बापाक बाप म्हणून उलो मारूंक शिकयलां तरेंच मागणें करतना दर एक घोराबो जितले पावट मागणें करता तेन्ना आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं कशीं एकचारान सहभागिलीपणान शांतीन आनी मोगान आमच्या घोराब्यान हीच देख आमच्या भुरग्यांकूय आमी दिवंक म्हूण हे मागण्यांतल्यान आमी मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोटवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजियेत आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी
ओच तो मोगाळ जेजू जाका त्या शोधपोतीन म्हणलें ताचो चाकर बरो नासलो तेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुमगेर येता ना सायबा तूं आमगेर येवंक म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकराच सुत्रान म्हजो चाकर बरो जातलो जितले फावट आमी जेजूक येता तेन्ना आमचेंय मागणें जावं दी सायबा आमचो बाबार थिराय आनी आमकां पेकोवणी दी हे जेवणाका पयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजी भितर येवची म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाच्या भावा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणींच कुमन्यांव घेवूंक फुडें सरचें कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Mogan getau, deva mudon, mudon vatau, doce saka, tavo zahri, erudeni, vatonami, zata bapa, purgituci, zata kori, babun sogli, zata bapa, purgituci, zata kori, babun sogli. Mogavato zata misan, Zorta garan, zorta gavan, Dondo mosli, beto neito, Usmar amcha, jivitato, Zata pritver, sakshi divo, Zata sogar, sotos tuzo, Zata pritver, sakshi divo, Zata sogar, sotos tuzo. मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया वाखाणुया। आमचे कुटुंब नाजारेतच्या कुटुंबा सारके जावंक आमी मागुया। आमचे पिडा कोश्ट जेजूच्या हातान घालून आमकां त्याच जेजूची कृपा पेकोवणी मागुया। आमचे दोळे उक्ते करुया आनी सगळीं आमी उबी रावुया। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां बांटो दिलाय
आणि ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगळीं आमी मातशी बसुया. आयची मिसाची भेट समोरुमलोल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या पाद्री टोनी फेर्नांदीस हांकां आमी दिनवासता. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे भाशेन 6 वाजता, 7:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30 ही सकाळची मिसां. सांजे 4:45, 5 आनी 6 सवांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यान वचूंक येता. फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जातात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून कळोवचें. किरीत भाशेन गायना वरवीं भक्तीन वाडूंक आमकां आदार दितल्या आमच्या गायन मंडळाकूय आमी दिनवासता. दर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची बसवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान पवित्र संस्काराची बसवण आसतली. तुमी थंय वचून मागण्यांत वेळ सारूंक जाता. आयज पेकोवणेचो दीस, हिलिंग डे. हो दीस आमी कुटुंबां आनी पिडेस्तां खातीर भेटयला. आयज आमी किरीत भाशेन सगल्या पिडेवंतां भावा भयणां पासत मागतल्या. आयज 4:45 मीस आमी तांकां भेटयतल्या आनी तांचे पासत एक किरीत मागणें आसतलें. नोव्हेंबराचे 30वेर बुधवार हो दीस यादनिका आनी म्हत्वाची भावा भयणां पासत भेटयला. त्या दिसाक 4:45 मिसांत आमी तांचे पासत मागतल्या. डिसेंबराचे 1 ब्रेस्तारा दिसा सकाळचे 10:30 वरांचे मीस आसचे ना. त्या वेळार अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग जातली. ताचे उपरांत 12:30 कोंकणी भाशेन मीस जातलें. आमच्या सेवाधर्माची पुस्तिका आमच्या वॉलंटियर्सांशी तुमकां विक्रेक मेवतात. तांचें मोल फकत 20 रुपया. तुमकां जाय जाल्यार तुमी त्यो घेवंक येतात. निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. स्वर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचें आसलें तुमच्या जिवितांत अणभवून एकचारान सहभागिलीपणान तुमच्या गोरेब्यान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जुरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोयमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासतांव.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार ओगेपणी तुजी गरज तुजें मागणें बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाक उबार. आमचे ऑंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xavier, tuji kulu goyang syara, tu Jesu jasoi nika, sodan zoi divor kormaka. Tu Jesu jasoi nika, sodan zoi divor kormaka. San Francisco Xavier, tuji kudu goyang syara, tu Jesu jasoi nika, sodan zoi divor kormaka. Tu Jesu jasoi nika, sodan zoi divor kormaka. मोगाच्यानो तुमकां कसली वस्त वो मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. तुमकां कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी आनी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हे प्रोग्राम चालू आसात ते तुमच्यांनी पळोवंक जातात. जोरी कोणाक तुमची खासगी मागणी दिवची खुशी आसा जाल्यार ह्या मोबायल नंबराचेर तुमी टेक्स्ट मेसेज करची 9623639257. 29 नोव्हेंबराचेर म्हणजे फाल्यां हो दीस लौकीक प्रेशिटायेक भेटयता. डे डेडिकेटेड टू ले एपोस्टोलेट. आतां सांजे मीस 3:45 वाजता जातलें. भोक्तीपणान आमी बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांत वांटो घेवया.